वास्को बायणा दर्यावेळ चालू आशिल्ले सोबितीकरणाचे कामाक आपलो कसलोच सुवार्थ ना। हो प्रकल्प निवळ लोकां खातीर आसा आनी हांगसर कसलोच खासगी कार्यावळी जावच्यो ना अशें स्पश्टीकरण वीज मंत्री मिलिंद नाईक हांणी दिल्या। ह्या प्रकल्पाक लोकांनी विनाकारण विरोध केला अशें तांणी मुखार म्हळां। RDS गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। This is a project for people. This is a public project. Maka personal tetun काय ना. If you ask me, it is not my personal project. And somebody is objecting against it. कोणाक दिसला आसतले NGT कडे गेला कोण somebody is trying to go to high court because it is all violation of law म्हणून सांगतात. As far as I know, they might be connecting the old structure whatever they removed by NGT and this particular project. These are two different things. त्यांना जी शॉपा मारलेली that was a commercial project there. Because it was a commercial project, NGT has acted on it. आता आम्ही किती करता? It is called a parabola. Parabola म्हणजे it is a part of design whatever is going to happen in Baina Beach beautification. Baina Beach development beautification hattana I have taken utmost care. I have taken all the permission. I should not say I actually. Since you are asking me, I am saying it is a government project for people of this constituency, for this Baina people only. लोकांचा project हो, लोकांनी त्याच्यात किती आहे ते उलोवपाक जाय as a representative because I have followed it up and I have got it done. हांव तुमकां इतलें सांगूंक शकता तेतून कमर्शियल एक्टिविटीज त्या हेतून काय येवपाना. वन्स देर आर नो कमर्शियल एक्टिविटीज हांव कोण रेजिडेन्शियल रावपाचोय ना कोण विनाकारण त्या बायणा बीच ब्युटिफिकेशनच्या अगेन्स्ट कितें मुवमेंट करता लीगली येस ही हॅज टू गो. ताका दिसता इफ समथींग इज रॉंग he can try from there, but as far as I know तेतून लीगली सगळें केल्या उपरांत हांव इनॉग्रेशन केला ना जाल्यार वचपाना. नॉर्मली हांव मिलिंद नायक जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयचें इनॉग्रेशन करता तें काम फिनिश जाल्या उपरांत करता. बायणा बीच ब्युटिफिकेशन वॉज अ नीड ऑफ दोज पीपल. दे वर आस्किंग मी फॉर एंड दे ओनली टोल्ड मी दॅट विल इनॉग्रेट एंड स्टार्ट इमिजिएटली. वर्क इज गोईंग ऑन एट अ व्हेरी फास्ट स्पीड. तें कामूय बरें चालू आहा, बऱ्यापैकी काम चलता. आमी चालू केल्लें तें थंयसरले कितें आमचे थोडे लोक थंय रावताले तांकां क्लियर केले. थोड्यांक थंयच्यान रोड करतना दुसरे कडेन रिहॅबिलिट केला. क्लियर केला म्हणजे बेश्टें काडून उडोवंकूय ना. आनीकय रिहॅबिलिटेशन कोणाचें आसत करपाक जाय उरला जाल्यार तें करपाक सरकार तयार आसूंक शकता. पण ते शूड कम विथ प्रॉपर डॉक्युमेंट्स एंड एवरीथींग. देन दोज पॉसिबिलिटीज आर देर. आमी ती बीच क्लियर करप आनी क्लीन करप हें ठरयल्लें आहा आनी त्या प्रमाणे आमी आमचें काम चालू केलां. बायणा ब्युटिफिकेशन. दीस इज phase 1. Phase 2 ऑल्सो वील कम.